आता तू इल्लीगल हांगसर गाडे काडटा तेका लागून येयला सपोर्टा गेला का काडपाची गाडी काडूकूच जाय. आमी बुचोली टॅक्स फारीक करता, लाखांनी वर्ता फारीक टॅक्स फारीक करता. तुका कितें दिसता हे गाडे सारके आहा हांगसर म्युन्सिपालिटी? ना सारके ना, सगळे इल्लीगल गाडे. 34 गाडे आसा लायसनाचे, बाकीचे सगळे इल्लीगल. सगळे इल्लीगल. तुझे आनी हेंच्या खातीर आमकां शॉपवाल्यांक मारलो आसता. तुझ्या दुकाना फाटल्यानूय थंयसर इल्लीगल गाडे आहा, तेवूय इल्लीगलूच. ते कितें करता ना, ते गाडी सगळे लिगल, पण ते कितें करता ना, थंय रेट मारपा येयली जाल्यार हांगचे लायसन थंय दाखयता, हे गाडी म्हणटा. आनी थंय जर रेट मारली जाल्यार हांगचे दाखयता लायसन. पळोवंक गेल्यार खरें कायद्या प्रमाणे 34 गाडी आसा म्युन्सिपालिटी दिल्ल्या प्रमाणे. आमदार आणि नगराध्यक्षान फाटल्या खेप सीओक बोट दाखयल्ले. आता सीओन एक्शन घेतली. Today we have went there, we saw that, and they will report to me. Further action will be taken. We know we have to take action against the whatever violations are there as per the High Court orders. We will be doing it. Before that, I want to conduct one survey here. Survey of the whatever encroachments are there on the public footpaths. So after the survey, this is simultaneously going on. Survey is also going on. So once the survey is there, I have a proper document saying that they have encroached upon them. Tomorrow, I don't want to give them any scope for litigation or challenge any orders. So this is going on. It will be done in a systematic manner. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार.